माय मोगाचो योगकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्या खातीर तुमी सदांच घरा रावन ह्या मिसान वांटो घेतात. तुमची खाजगी मागणी त्या मनांत दवरात. हांव तुमचे पासत मागतां, तुमी म्हजे पासत मागात. आनी आतां ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनान भावनो, जेन्ना आमी उत्सांबळ जाता, जेन्ना आमी कश्टवता, तेन्ना आमी कितें करता? खूब पाटी तातूंतच पडोन देव हा की ना ताचेर दुबाव घालता. पूण असल्या वेळार जशे भाशेन धर्मदुतांनी आपलें जिवीत त्या वेळार जेजू सवें दवरून ताचे गोठायेन बरोवन फुडीं पावलां मारलीं, तेच भाशेन आमी मारूंक जाय. आमी तो चुकल्या जाल्यार देवाचे भोगसणे आतां आमी मागया. काळजांत थावन दूख दोत्तल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. तकले बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या सुर्गीचे बापा, जेजूच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सोयंबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमच्या सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. तुवें बासायलोली देणी आमी ओळखूंक पावल्या. ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव दवरिना जावच्याक आमचो बावार्थ आनी बोरवांचो थीर कर. आमच्या सुमयान तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी आयकोया. दोन दोताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आंतियोके आनी इकोनियेतावन थोडे जुदेव आयले. पोरजे खुबडावन तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी पोत्तून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगोट्टून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनेंतल्यान आंतियोकेक परतले. ताणें शिसांक गोटाय दिली आनी बावार्थान ती रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक ताणें जाणटे नेमले. मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिडिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलियेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचे उतर परगोट्टोच ते आतालियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून आंतियोकेक पावले. हांचे आदीन ह्याच शारांत ताणें सोंपयल्ल्या वावरा पासत बावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातान घाल्ले. हांगा पावतोच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केल्ले तितल्यायची खबर तांकां दिली
आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी, तुजे भोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटीचे मोहिमा गावं. तुजे भोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटीचे मोहिमा गाजोव. तुवें रोचलाय ते सोगले तुका दिनवासू सर्वेस्परा, तुजे भोग तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटीचे मोहिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटीचे मोहिमा गाजोव. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटीचे लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजे राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताज्या पवित नांवाची सगल्यो रोचना स्तुती करूं सासणाच्या सासणांक. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. कोश्ट मरण सोसून मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हे सगळे क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबोळ वो बेजूड जावं न्हय. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सरशीं वेतां म्हूण तुमी संतोषभरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजेवन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना. पूण हांव बापाचो मोग कोत्तां आनी बापान फॉर्मायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां सांगलां तुमचें काळीज उत्सांबोळ आनी बेजूड जावं न्हय. कितले पाटी आमी उत्सांबोळ आनी बेजूड जाता, कित्याक लागून? कित्याक चिंतनांनी वा भावनांनी जें आमकां जाय तें घडोवंक ना, वो ते भाशेन घडोवंक जाय आसलें तें घडोवंक ना म्हणून आमी भितरल्यान बेजूड वो उत्सांबोळ जाता. वो दुसरीं कशे भाशेन वागतात ती रिस्केर ना, सारकी ना, आज्ञा पाळिना, ताका लागून आमी उत्सांबोळ जाता. ओ सगळी स्थिती पळोवन तें सारकें चलना, तातूंत
सारकें ना तेन्ना आमी उत्सांबोळ जाता. आनी केन्ना केन्ना कितें जाता, ही उत्सांबोळाय बरोच वेळ आमकां लागता आनी तातूंतली मागीर आमकां भायर सरूंक जायना. म्हूण असल्या वेळार जेजूशी आमी वळोंक जाय. आनी वळ्ळी की ना ताका आमी कितें सांगतले, सगळें जें घडलेलें आसा तें ताका आमी कळीत कोत्तले न्हय. मागीर कितें करूंक जाय, आमी थिंचरूच ताची सुरशीं ती चिंतना ती भावना दवरीत रावंक जाय. आनी ती ताचेर दवरली की ना मागीर ताची शांती आमची सगळें येवंक लागता. संवसार दिता तसली शांती न्हय, ही शांती आमकां घोटाय दिता. आनी आमकां ती पळय वस्तू घडलेली आसा तातूंत सोत कितें आहा तें आमकां कळून दिता आनी हाका लागून आमची वाड जावंक लागता. फुडें आमी ते भाशेन आमची पावलां मारची ना, आमी बेश्टीच आबोलार जावची ना. हाका लागून जेजून आमकां कितें सांगलां, हांव बापाशी वेतां आनी बाप म्हजेकीन व्हड. आनी तुमी संतोश बरीत जातल्यात आसल्यात हांव बापाशी वेतां म्हणून. म्हणटच कितें जाता, जेजू आमचें सगळें आसा न्हय आनी तो बापाशी वेता आमचें सगळें घेवन. आनी हे परी तो आमकां शांतीन बोधता. संवसाराचो अधिकारी आसा पळय ताचेर ताणें जैत व्हेलेलें आसा, ताच्यान ताका आपल्या ताब्यांत करूंक जायना. तेच प्रमाणे आमकांय ह्या प्रमाणे आमी तो जेजूक एकवटून रावत जाल्यार देवाच्या अधिकारा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. आनी तो बाकीचें सगळें सांवरायतलो. आनी ताका लागून तो आमकां शांतीनूच न्हय एका आनंदान बोधतलो. अशें पावलू आनी बार्नाबासा सगळें घडलें तें आमी पयले वाचपान पळयता. आनी ते विदेशांक कितें सांगतात, त्या थंयसरल्या लोकांक कितें सांग, आमकां खूब कश्ट दोग सोंसचे पडटले जेजूच्या नांवाक लागून. पूण हें असलें घडलें की ना तुमी बेजूड जायनाकात. तुमी हें सगळें जेजू सगळें दवरात आनी तो तुमकां घोटाय दितलो. पळयात कशे भाशेन पावलूक ते फातरायतात, मेल्लो कसो ते ताका कोत्तात, मेलोलोच आसा, भायर उडयतात ताका शारा भायर. आनी ते सगळे शीश येतात आनी ताचे शीं आयले की ना ताका एक नवी शक्ती देवाची अणभवूंक मेवता आनी तो उठ्ठा आनी पोत्तून शारांत वेता. जशें ताका मारताले तो भियेना, तो पोत्तून तांचे शीं वेता, ताच्यान कांयच करूंक जायना. पूण तो थंयसर रावना, तो दुसरे शीं वेता आनी दुसरे शीं वचोन ताका इतली घोटाय मेवता की ताची उतरां दुसऱ्यांच्या काळजांचेर पडली की ना, मनाचेर पडली की ना, ती देवाचें उतर आयकतात. ताचें पावलूचें न्हय, कित्याक पावलू जेजूक एकवटोन सगळें कोत्ता. आनी ताका लागून आनीक आनी लोक जेजूचो पाटलाव करूंक लागतात. आतां आमच्या घरादारांनीच अशें घडोंक शकता की आमी जेजूचो पाटलाव कोत्ता, बाकीचीं करिनात. आनी हाका लागून खूब तोळमोळ सुरू जाता. असले तोळमोळीन आमकां घोडेक ती नाकारतली. पूण आमी त्या वेळार भियोंक फावना. ही तोळमोळ स्टार्ट जाली की ना ताचे सुरशी रावंक जाय आनी तो ताचो पवित्र आत्मो दिवन आमकां सोत कितें पळय तें सांगतलो. आनी ह्या सोतान दुसऱ्यांचें जिवीत कशें आसा आनी आमचें जिवीत कशें आसा तें तो आमकां दाखयतलो. आनी आमचें तो जिवीत जेजूचें सारकें आसा जाल्यार आमी बेजूड जावंक फावना. आमी आतां जेजू बरोबर तांकां करुणाय, दयाळाय, समजिकाय दिवंक जाय. तांकां आमी ती कशे भाशेन आहा ती भाशेन करूंक जाय. ही कृपा तो आमकां दिता. आनी हे परी आमकां तो शांतीन बोधता आनी दुसरी मागीर एकदम थटकतात कशे भाशेन हें आपलें जिवीत जियेता काय म्हणून. हें सगळें जेजूक लागून. भयणीनो आनी भावनो, हांव जाणो की तुमी हे भाशेन खूब जिवपाक प्रयत्न करतात आनी सुफळूय जालेली आसा. तर ह्या फुडेंय अदीक करच्याक सदांच जेजूचीं उतरां पाळात.
ताणें आमकां सांगलां म्हाका एकवठोन रावात, म्हजे सरशीं रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावतां. हें एकदम सोंपें. दर वेळा प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे सगळे रिगून रावता, आमी ताचे सगळे रिगून रावया. इतलें सोंपें. पूण ही प्रॅक्टीस केली की ना, प्रॅक्टीसूच न्हय, ही कृपा आमी मागया आनी जेजू आमकां ही कृपा दितलो. आमी शांत आसतल्या, कितेंय जावं आमी शांत आसतल्या आनी फुडलें पावलां मारूंक तो आमकां घोटाय दितलो. घोडे केन्ना केन्नाय खूब सोंसचें पडटलें, पूण सोंपेपणी आमच्यान तें सोंसूंक जातलें, कित्याक ताची शक्ती आमचे सगळें आसतली. सुकलीं आतां आमी हात अशें उंटेन दवरया, जोडून पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया आनी जेजूक एकवटोन हो वेळ सारया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोटां आसा थिंचूच थान तकली मेरेन जेजून आमी बरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलेंय जेजू सगळें आसा. जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. जेजू 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 हे भाशेन आनी सगळें ताचें दवरलें की ना, तें सगळें भायर सरतलें. जें आमकां उचांबोळ कोत्तालीं तीं चिंतनां भावनां सगळीं ताचेर दवरलीं की ताची शांती आमचे मदें येवंक लागतली. आनी संवसार दिता तसली न्हय, ही जेजूची शांती आमकां घोटायन भरतली, आमकां अदीक आनी अदीक जेजू सारकी करूंक लागतली आनी आमी ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. हे भाशेन कसलेय संकश्टांक आमी फुडो करूंक भियेवची ना. सगळी आमची मागणी आनी इंतेसां आमी जेजू सरशीं दवरया आनी ह्या संवसारा पासून आमी मागया. सुरपुदितारा आनी काकृतसरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुंडायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आतां ह्या भेटवणी वरवीं आमची सगळींच काळजां, आमची कूड मन आनी आत्मो जेजूक ओपन दिवया आनी तो जशे भाशेन उंडो आनी सोरो बदलून काडटलो, आपली कूड आनी रगत करतलो, तेच भाशेन आमचेंय जिवीत तो बदलतलो. आमची मनान समोर पुया आत्मीक कुंडो तयार कोता काळजान आमची तयार करया यादनीक दाकारोस भेटोयता आमी आमची जीण भेटुया क्रिस्ता रगत करून दिता पियूंक आमी आयली जावया सोर्गी जेवण तयार जातली भोगतान मारूंक लागीं सोर्या क्रिस्ता रगत पिवो जातली आमच्या आत्म्याक दादोस सोर्या. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर बुदिदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
बापा, सगल्याच्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सुबा उपकारी काळजान तुका हें देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गींचो तो उत्साह व्हरतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस परता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबायच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयत ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनानांत आदल्या योजनानांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपणाक आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbarato sorves por tu sorg ani sosar bolat tuja voi baba un sorgi बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuya. Somia Jesu tuझे मरण आमी समर्पता. तुझ्या पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स
तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले च्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. ह्या वेळार जी आमची उंतरलेली आसा भाव भयणी जांकां आमी वळखता आनी जांकां आमी वळखना तितल्यांचोय आमी उगडास करया. जी आतां मरणाचे तोणीर पावलेली आसा तांकांय आमी देवाच्या हातांत घालया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागयोन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर बागयोन जुसेवासा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पुदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. जेजू आमकां इतलो एकवटून आसा की तो आमचे सवें बापायक हें मागणें म्हणटा. आमी ताका एकवटून ह्या वेळार आसा आनी सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया. जाणीन आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा आनी जीं कोण आमकां बरें कोत्तात आनी जीं कोण आमकां वायटूय कोत्तात तांकांय आमच्या काळजांत मागण्यांत दवरया आनी बरोबर जेजू सवें म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां सुराजेर आसलेल्यांक घरा रावतल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्यान हे परी शेवूंक जायना पूण ओत्मीक तरेन ताका आमी शेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण
हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक घे, आमच्या काळजांत रावूंक घे. बापाक वचून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासणां तुजे येवजोन जाले, आमचे मोदे बिराट कोचे. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमोणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल. पास्कांचे सुमरणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आर्गां आनी दिनवास तुमकां सगळ्यांक, कित्याक तुमी भोक्तीपणी हांगसर बाजिलिकेंत मिसान वांटो घेतात. सायबाचो उपकार तुमकां सदांच आसा आनी ह्या फुडें तुमी जें मागलां तें तुमकां फावो करतलो. आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आनी सर्वोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भोव भाग्योत आंकवार मारयेक फ्रांसिस्क पाप सायबाचे मागणे. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता. देवाचे भाग्योत माये. आतांच गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकोश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपान उडून येता. देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस्त पिडा वेळार तुजी काकळुत्सार नदर आमचेर घाल. भोव भाग्योत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदन कोत्तोल्यांक भोव करून फावत ते परी मातयेक लावंक घडोवंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पसरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तांक लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशयी हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकश सोंपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदेवंक
देवा आमच्या काकुळतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेलेल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायकेक खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बोळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पेडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गवळीक कुसक्यान आनी शुभ वर्तमानांक विस्वाशी रावन सगळ्यांक आदारीन सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्योंत आंकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मळार वावर कोत्तेल्या भावा भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शाती पावोवंक आदार जाय आसलेल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवं शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मौनान समाजीक आनी आर्थीक प्रस्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भाग्योत मारये झुजाचीं हत्यारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू कोचोंचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकोश्टां वाटावचे खातीर बरो सोदवार करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण ओळखून आमकां एकठांय करतात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये कोश्टवतल्यांचे बुजवणे तळमळटल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तारणांची आनी बोरव्यांची खुणां कशी तूं परजोळटाय तर आमी तुका शरणां येता हे कोनवाळ्ळे मोगाळ आनी दुलोब आंकवार मारये. आमेन. आमचे बापा तूं सकार आसाय, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुडोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरये कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठांय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरये कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठांय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरये कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठांय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनवळख्यांक उंच उबारता.
भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या देण्यांनी बोत्ता, क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताची सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळितीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचे माये पाव घे तू आमकां, देवाचे माये दी घे आमकां, देवाचे माये राखून दवर आमकां, देवाचे माये मोजोत कर आमकां. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्ट पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.